माय दोस्त फॉब्रिस हायस्कुलाच्या लॅब इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमात आणि खास करून बाबाशान दिसा विल्फ्रेड दिसाच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान केवा फार्मास्युटिकल्स हाच्या सहकार्यात हो प्रोजेक्ट हांगासर इनॉग्रेट करता. स्कुला खातीर आमी हो कार्यक्रम लॅब तेवात डोनेट केला. ह्या कार्यक्रमात आमच्या बरोबर तेवाचे डायरेक्टर मिस्टर विजय हांगासर आसा, बाबाशान ह्या स्कुलाचे मॅनेजर फादर विक्टर हांगासर आसात, बाकी रेस्टॉरंट सरपंच पंच आनी स्कुलाची हेड मिस्ट्रेस भुरगे सगळे हांगा आसा. खूब बरें दिसता. आतांच वायस चेअरमॅन ऑफ द PTA आनी उलयता आसतना सांगलें की बाबाशान झेडपी जाल्या उपरांत आमी स्कुलाची बिल्डींग एक्सटेंड करपाक शकले, आमी कंपाउंड बांदपाक शकले, लॅब करपाक शकले. पण हें कित्याक हांव मुद्दाम सांगता. बाबाशान इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स सरपंच झेडपी जाल्या उपरांत कितें तरी परत एकदा कम्युनिटीक दिवपाक जाय. आपल्या फंडांतल्यान आसतलें किंवा आपल्या बरोबर रावपी सायडींतल्या कम्युनिटींतल्यान आसतलें किंवा आपल्या कडल्यान आसतलें. आनी इन एंटायर हीज टेन्युअर आय थिंक ही हॅज गिवन फॉर दी स्कूल. ही योग्य वेळार तुमी लोकांक सांगपाची गरज आसा. आनी तुमकां जेन्ना बाबाशान पावला म्हाका दिसता तेका वेळ येता तेन्ना तुमी तेका पावपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. दीस इज द रायट टायम. आमी कितें म्हणजे एखाद्या लोक MLA इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हान कितें केलां हें जो पर्यंत लोकांक सांगना तो पर्यंत त्या लोकांक कळना. त्या खातीर म्हजी सदांच रिक्वेस्ट आसा, म्हणजे केवा फार्मास्युटिकल्स कडल्यान तो जाय जाल्यार आपल्याक कितें घेवंक शकतालो, बट ही नेवर टेक्स फॉर हिमसेल्फ, बट ही आस्क फॉर अदर्स आनी स्पेशली फॉर द स्कूल्स, फॉर द कम्युनिटी, फॉर द भुरग्यां खातीर. ताणें पळयलें की स्कुलाक लॅब कमी आसा, लॅब ना, सो दॅट तेवा कडल्यान लॅब कसो घेवपाचो. ही हॅज रिक्वेस्टेड फॉर द तेवा आनी बींग ही इज इन ए गव्हर्मेंट, द तेवा इज ऑल्सो हेल्प फॉर हिम टू गिविंग द लॅब under the corporate social responsibility. The Teva Pharmaceuticals has given them good facilities. In future आम्ही जे म्हणटा की स्टुडंट्स हे इनोव्हेशन्स फुडें वचूंक शकता, इन एक्सपिरियन्सान फुडें वचूंक शकता. दिस इनोव्हेशन्स इज ओनली कॅन हॅपन इन स्कूल. म्हाका दिसता डेफिनेटली द टीचर्स दोज हू आर टीचिंग हियर दे वील टेक दीस इनिशिएटीव विथ द हेल्प ऑफ द न्यू एंड इनोव्हेटीव लॅब. तांच्यो आयडियाज इन फ्युचर इम्प्लिमेंट करपा खातीर गोंयांत अशाच पद्दतीचे नवीन वेगवेगळ्या स्कुलांतल्यान सायंटिस्ट घडपा खातीर. आनी वी ऑलवेज से वी वॉन्ट्स द टेक्नोक्रेट्स. आनी टेक्नोक्रेट्स केन्ना जातले स्कुलांत अशा पद्दतीचे इनोव्हेटीव लॅब एस्टाब्लीश केल्या उपरांतूच आमी टेक्नोक्रेट्स क्रिएट करपाक शकता. ल्हान भुरग्यांक अशा पद्दतीचो लॅब एक्सपोजर हो आतां पासून दिवप गरजेचें आसा. म्हाका दिसता कोडिंग एंड रोबोटीक वी हॅव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस एट द 6th स्टँडर्ड. From next year onwards, the coding and robotic a full-fledged in Goa start जातले आणि निश्चितच each and every स्कुलात कोडिंग एंड रोबोटिक्स शिकल्या उपरांत वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रोजेक्ट हे फुडें वचपाक शकतले. आज विल्फ्रेड दिसा हाच्या बर्थडेच्या निमित्तान म्हाका आतांच सांगतालो 21 डिफरंट प्रोजेक्ट्स इनोव्हेशन आनी फाउंडेशन स्टोन सकाळ पासून 13 वेगवेगळे प्रोजेक्ट केले. उरलेल्या प्रोजेक्टाचे इनोव्हेशन आनी फाउंडेशन स्टोन आसा. त्या खातीर तेणी प्रोजेक्ट सुद्दां कितें चडांत चड लोकांक कसो फायदो जातलो, चडांत चड कम्युनिटीक कसो ताचो बेनिफीट मेळटलो हाचो विचार तेणें आपल्या वाडदिवसाच्या निमित्तान केला. हांव परत एकदां म्हणजे सगळे गोंय सरकारच्या वतीन ताका खूब बर्थडे विशीस दिता आनी हांव ताका इन फ्युचर ताच्या पॉलिटिकल करियरा खातीर बी शुभेच्छा व्यक्त करता. तुमी ताच्या बरोबर आसतले अशी आशाय व्यक्त करता. देव बरें करूं सर. आनी तुमचो कोडिंगाचो प्रोजेक्ट हांव बरे भशेन जाणा कित्याक